कोंकणी क्रिएटिव्ह वर्ल्ड ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनला वटेन तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर भुरग्यांनो, आयज आमी नवो विशय शिकतली। विशया कडेन वयच्या पयलीं तुम्ही जर म्हजें चॅनल सबस्क्राईब करूंक ना तर आतांच करात। तर आमच्या आयच्या विशयाचें नांव जावन आसा क्रियापद, जाका इंग्लिशींत वर्ब्स अशें म्हणटात। तर विशया कडेन वयच्या पयलीं कांय वाक्यां पळोवया। रॉनी नुस्तें गरयता, मोती श्यामाक भोगता, आजो आमकां काणी सांगता, भुरगीं पावसांत खेळटात, सवण्यांचे भिरे मळबांत उडटा। ह्या वयल्या वाक्यांनी रॉनी, मोती, आजो, भुरगीं, सवण्यांचे भिरे हांच्या विशीं सांगला। एकाद्र्या वाक्यान कोणा विशीं सांगला ताका आमी कर्तो अशें म्हणटात। तशेंच गरयता, भोगता, सांगता, खेळटात, उडटा ही उतरां कर्तो कितें करता तें सुचयता। म्हळ्यार कर्तो जें करता, जे अवस्थेन आसता, जे कसलें काम किंवा कार्य करता तें सांगपी उतराक कोंकणी व्याकरणांत क्रियापद अशें म्हणटात। देखून आमी म्हणूंक शकता की क्रियापदाक लागून एकाद्रें वाक्य अर्थपूर्ण थारता। देखीक रतन नवी बावली घेवन, राजन गाडी, मैदानार खूब भुरगे, भुरगीं वर्गांत, चली पुस्तक ह्या वयल्या वाक्यांनी क्रियापदां नाशिल्ल्या कारणान वाक्यां अर्दकुटी थारता। रतन नवी बावली घेवन खेळटा, राजन गाडी चलयता, मैदानार खूब भुरगे खेळटात, भुरगीं वर्गांत शिकतात, चली पुस्तक वाचता। तर ह्या वयल्या वाक्यांनी खेळटा, चलयता, खेळटात, शिकतात, वाचता ही क्रियापदां आयिल्ल्या कारणान ही वाक्यां अर्थपूर्ण थारता। लक्षांत दवरात, कांय वाक्यांनी क्रियापदां सुरवातेक, मध्य तशेंच शेवटाक येतात। तर भुरग्यांनो, आयचो हो विशय तुमकां कितलो समजला आसतलो तें आमी आतां पळोवया। सकयल दिल्लीं वाक्यांतलीं क्रियापदां सोदून काडून बरयात। पयलें वाक्य, म्हजी आई बरें जेवण रांदता। दुसरें, आमगेर तरेकवार फुलां फुलतात। तिसरें, इंजिन ड्रायव्हरान 5वो बावटो दाखयलो। चवथें वाक्य, मेजा वयर पुस्तक आसा। पांचवें, भयणीन भावाक राखी बांदली। आजी नातवाक काणी सांगता। सातवें वाक्य, पसरकार लोकांक नाडटालो। आठवें, राजून नवें पुस्तक हाडलें। णवें, आमी फाल्यां बाजारांत वतलीं। निमणें वाक्य, आवयन धुवेक तापयलें। आस्त बाळगिता, तुमकां हो म्हजो व्हिडिओ आवडला आसतलो। देव बरें करूं।